नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमगाचे येवकार सगळ्यांक बरी दनपार आवडेत आणि दीप्ती काकोडकर लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। शेनवारा फांतोडेर बांबोळे गोंय विद्यापीठा लागसार ओव्हर स्पीडीन येवपी एका गाडयेन लायटीच्या खांब्याक दिलो धक्को, कार चालक जखमी। मांडवीवेलो जुनो पूल रिपेऱ्या खातीर 15 दीस बंद। पूल बंद आशिल्ल्यान येरादारीची कोयणी। राजधानी पणजेंतल्या रस्ते घाल्यात फोडून पर्वरे चलना फ्लायओव्हराचें काम। पणजेकारां खातीर दुष्काळात तेरावो। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंता सयत कांय मंत्री आनी आमदार गेल्यात महाकुंभाक वचपाक हजारांनी गोंयकार इत्सूक आशिल्ल्यान आनीकूय रेल्वे सोडपाचो असा विचार। मोले पळस कट्यार चिकन वेस्टाच्या प्रक्रियेवेल्यान वातावरण तापलें। चिकन वेस्टाचे प्रक्रियेक थळाव्यांचो खर विरोध। पंचायत वांगडी थळाव्या वांगडा पोलिसूय पावल्यात घडणूक थार। गिरीश चोडणकाराची तामिळनाडू आणि पोंडिचेरी काँग्रेस प्रभारी म्हणून केल्या नेमणूक। काँग्रेसीन शुक्रारा काडिल्लो आदेश। आणि गोळीवाडो फांतोड्या तळयेत बुडून 13 वर्साच्या भुरग्याक मरण। शुक्राराची घडणूक पेवपाक गेल्ले कडेन अनर्थ। आता खबरो विस्तारान। राज्यात अपघातांचे सत्र सुरूच। शेनवारा सकाळी बांबोळे गोंय विद्यापीठा लागसार जाल्ल्या एका स्वय अपघातान एकलो जखमी जालो। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ओव्हर स्पीडीन येवपी गाडयेन लायटीच्या खांब्याक धक्को दिवन उमटली। कार चालकाक दुखापत जाल्ल्यान ताका हॉस्पिटलांत भरती केल्ल्याचें कळटा। मोले पळसकट्यार शुक्रारा सांजे उसरा चिकन वेस्टाच्या प्रक्रियेवेल्यान वातावरण तापले। चिकन वेस्टाच्या प्रक्रियेच्या घाणयारे वासाक लागून जेवण पासून वचना म्हणून थळावे सांगतात। गावात ही प्रक्रिया करपी कंपनी नाकाच म्हणून थळाव्यांची मागणी। शुक्रारा सांजे उसरा मोल्या पळसकट्ट्या लोकांनी एकठांय येत गावात चलपी कंपनीत प्रक्रिया करपा खातीर चिकन वेस्ट घेवन आयिल्ल्यो गाडयो आडयल्यो। चिकन वेस्टाचेर जावपी प्रक्रियेक लागून सगळ्या गावात घाणयारो वास पातळटा। ह्या वासाक लागून जेवणूय वचना म्हूण चाळवल्ले लोकांनी सांगले। ह्या वेळार थळाव्याक पंचायत वांगड्याचोय तेंको मेळ्ळो। पोलिसूय घडणूक थळाव्यार पावले। वातावरण मातशें तापिल्लें। सांगीत आसा की तुजो हो कितें प्लान आसा न्ही तो काड म्हण। तरी 2 वर्सां सोंपली कळ्ळें न्ही। 2 वर्सां सोंपली आमी ताका सांगीत आसा की तूं वेस्ट बी भायले आतां तो वेस्ट तें भायले हाडपाक सोदता धरलेले आसा आमी ते सामको सगळी गांवचे मेंबर बी सगळे आसा आमचे तेंच्यानी बी म्हाजे बी आसा की तेणी बंद करपाक जाय। ओके हो इश्यू तुमचे कडेन पंचायती कडेन पावला बरोबर। पावला। पंचायतीचो कितें स्टँड आसा हे प्लांटाचेर इलिजिलिटीज आसा बरोबर। पंचायतीनी एनओसी इश्यू केल्ली आसा ही रेंडरिंग प्लांटाची शोकी नोटीस धाडलेली आसा का आणि परमिशन आमी ताका दिवूं ना म्हटल्यार हो इलिगली प्रॅक्टिसीस करता हांगा। आमी आयजूच सांगता हेजे पयलीं तुमकां सांगपा हें आसा की आमी हो तांकां हो धंदो तेजो फक्त इलिगली चलता। आमी ताका फक्त सगळें सांगलें आसा की धंदो तुमचो बंद करा हें ते तरी पूण तो करता आनी एटली आमी ताका टायमूय दिल्लो आसा तरी पूण तो हो सगळो धंदो तेणें स्टार्ट केल्लो आसा। आमी तुमच्या वांगडा आसा। आमी तांकां अशेंच धरपा जाय आसलें म्हणून हें केल्लें आसा आनी आज तुमी ही गाडी धरलेली आसा। आतां हेज्या मुखार तेंचें कितें करपाचें तें तुमी धरपाचें आनी आमी ठरयतलें आनी कितें करपाचें तें करुया। हें जें जाल्ला पळय तें सारकें न्ही। हो इश्यू आसा पळय तो गांवचो इश्यू आसा आनी अशें तें इलिगलिटी करता पळय तें आमकां मानना। त्या खातीर आमी ते प्रोसेसींग करपाक अशी एनओसी दिवना फक्त दिल्या पेड लायसन्स दिला ते पॉलिसी फार्माक। हे असो बिजनेस करपाक ताका आमी पंचायतीन फायन दिवना। परमिशन दिलें ना की हें घाण हाड आनी हें बेस्ट कितें हाडून उडय तूं हांगसर लोकांक त्रास करपाक। आतां पूण जाल्यार जेवत नसून वास येता असो वास येवं जाय न्हू गांवच्या हेका। तुमची फाटल्यान आमी आमची पंचायत आसा आमी आसा तुमी कितें आहा ती कारवाय तुमी करपाची आमी कांय करूंक शकना। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।
उत्तर पूर्व राज्यात केल्ले बरे कामगिरीची दखल घेऊन काँग्रेसीन गिरीश चोडणकराची तामिळनाडू आणि पॉंडिचेरी काँग्रेस प्रभारी म्हणून नेमणूक केल्या. काँग्रेसीन शुक्रारा हे विशींचो आदेश काढलो. संघटनात्मक बदल करताना काँग्रेसीन 9 राज्यांचे सरचिटणीस आणि प्रभाऱ्यांची बदली केली. गोळीवाडा फातोड्यात तळयेंत बुडून 13 वर्सां सावन पिरायेच्या भुरग्याक दुर्दैवी मरण आयलें. शुक्रारा इश्टा वांगडा पेवपाक गेल्ले कडेन ही घडणूक घडली. उपरांत फातोडे पुलिशेन घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. कोलवा क्रिकाट शेळप दाटून आयिल्लो. शेळ्याक लागून उदक पाड जाल्ले विशीं प्रदूषण नियंत्रण मंडळा कडेन कागाळ केल्ली. कागाळी उपरांत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी कोलवा येवन क्रिकाच्या उदकाचे नमुने घेवन गेल्ले. पूण फुडें कितेंच जावंक नाशिल्लें. निमणे उदकास्रोत खात्यान हें काम हातान घेवन कोलवा क्रीक निवळ केलो. पर्यावरण मंत्र्याक जे जमले ना ते उदकास्रोत मंत्र्यान करून दाखयले. तेन्ना पर्यावरण मंत्र्यान उलोवचे परस काम करून दाखोवचें. ताचे कडेन कापस्ताद आसा जाल्यार ताणें साळ न्हंय निवळ करून दाखोवची अशें आव्हान बाणावलेचो आमदार वेंझीन पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिकिराक दिलें. This man is in a bubble island, on a bubble trip, sailing in the bubble world. This is this minister. So तेका सजमोवपा आनी म्हाका कांय सांगपा नाका, पूण तेका हांव फकत दाखोवपा सोदिता. जरी तरी तो ते शिमुटा जाल्यार एट द एंड ऑफ द इयर हे हेराल्डाचे न्यूज 31st of December 2024 हांगा गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड येवन सॅम्पल गेल्लो. सेम पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड तो मुट्टो न्हू की हांवें वचोन कंप्लेन करपा जाय म्हणून हांवें हिंग हाडली. तांकां सॅम्पल घेवपा लायल्लो आनी तांकां सॅम्पल घेवन सॅम्पला रिजल्ट देखून आउट येयलो. वॉट हॅज ही डन? आय एम टेकिंग यू बॅक टू रिवर साल. आय एम टेलिंग द मिनिस्टर, आय डेअर यू, आय चॅलेंज यू. तुका जाता रिवर साल साफ करून दाखय तुगे टेन्युअरात. यू डू इट, लेट मी सी. तू म्हाका सांगत मरे हांव हिंगेन बोवाड मात म्हणून. तुका रिवर साल करपा जाता, तुका हांव चॅलेंज करता. तूं पुटमोणान देंवल्लो, तुवें व्हडलो शो केलो की तुवें सगळें केलो म्हणून. रिवर साला देंव कोण गे रिवर साल? कापस्ताद आहा तुका? कापस्ताद आहा जाल्यार कोरान दाखय. दॅट इज युअर्स बिकॉज यू आर द मिनिस्टर. मागीर म्हणनाका की आम बोवाड मात आहे. दिस हॅज स्टार्टेड. दिस फायल वर स्टॉप. सरकार तुमगेलो, सरकार आमगे न्हू. तू मुठा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान इन्स्पेक्शन केले, रिपोर्ट आण दिवन तुगे डिपार्टमेंट आहा, तुका खबर ना ते रिपोर्टाचे कितें येयलो ते. तू मुठा परत पोल्युशन कंट्रोल बोर्डात तुवें धाडले आनी तुका सांगतले कितें सांगतले तुका. कम आउट ऑफ दीस बबल वर्ल्ड. डोंट सेल इन द बबल आयलँड. कळ्ळें तुका न्हू? देर इज नो मोर बबल ट्रिप हियर. देर इज एक्शन अँड दिस इज एक्शन. WID is here. The pollution control board is not here, and we are doing work because the WID minister also cares. His support is there. आमकां फकत जे एडमिनिस्ट्रेशन बसता सीईन हे पास केलें ना आनी सीईन पास केलें ना म्हणून आयज जालां. जरी तरी सुभाष शिरोडकर हांवें पयलें सांगलोलें बाबा तेजे पुश कर म्हणून. म्हाका दिसता ही वूड हॅव डन अ बेटर जॉब, बट वी वेटेड दॅट द सीई विल डू द जॉब अँड सीई डीड नॉट डू दिस जॉब. काल जेन्ना मिडियान सगळ्यांनी सपोर्ट केलो तेन्ना म्हाका हें काम जालां. सो आय थिंक द मिनिस्टर नीड्स to go and study and now needs to go and do the river sal cleaning. He needs to go send his pollution control board. They have got all the reports. साफ करून दाखय river sal. फाटली 5 वर्सां आदोगादांचेर वट्ट 3.2 कोटी रुपया खर्च केल्लो आसा. म्हादेचो लढो गोंय जिखतले जाल्यार तसो आदवोगाद जाय. मात गोंयच्या हिता खातीर लढो दिवपी एकूय आदवोगाद नाशिल्ल्यान अशा पद्दतीन सरकाराची दिशाभूल जाता अशी टिका करीत म्हादय बचाव अभियानाची निर्मला सावंत हाणें प्रश्न उपरासलो. आमचो जो चीफ इंजिनियर आसा तो कर्नाटकाचो. इतके सेक्युलर आमी, इतके ब्रॉड माइंडेड. ताका एक्सटेंशन दिवन दवरिल्लो आसा. हांव नका इतको तो एक्सपर्ट आसा की ताच्या शिवाय गोंयचें पान हालना. पयलींच्या काळान मास्तर लोक आमी महाराष्ट्रांतले आपयताले कित्याक भुरग्यांक शिकोवंक जाय म्हणून. हायस्कुलाक टिचर केरळांतल्यान येताले कित्याक गोंयांत शिकिल्ले टिचर्स नाशिल्ले म्हणून. आतांय आमचे कडेन एडवोकेट ना आनी आमचे कडेन लिगल एक्सपर्ट ना आनी आमचे कडेन इंजिनियर ना की आमकां कर्नाटकाचो मनीस आमचो चीफ इंजिनियर म्हणून दवरचो पडटा.
हें सगळें जर पळयलें आसून हो कितें घोळ हाची कल्पना येना किंवा कल्पना आयल्यार आमकां कळना भितर कितें लिपिल्लें आसा तें. बरें, आमचे लोक वतात ते वताच. सिनियर एडवोकेट आसा पळय, सिनियर कावन्सील आसा पळय, ते मुंबयचे, ते दिल्लीचे कित्याक ना? दिल्लीन सिनियर कावन्सील ना? मुंबयचे जेन्ना सिनियर कावन्सील दिल्लीक वता तेन्ना परत तांकां हॉटेल चार्जीस दिवचे पडटा आनी तांकां 5 स्टार हॉटेलांत दवरचें पडटा. आनी जेन्ना केस येना तेन्ना तो व्हिडिओ कॉन्फरन्सींग करतात ते मुंबयच्यानूच. म्हणून 2 जाण जे आमचे पळय गोंयचे एडवोकेट आसतात ते एसेस करपाक मुंबय वता, जे 2 ज्युनियर असतात ते. आनी हो जो सगळो खर्च आसा तो मातसो त्रास जाता आयकुपाक आनी वाचपाकूय खर्च ताजो. आनी हें सरकार करता फक्त दाखोवपाक की आमी म्हादें वाचोवपाक लागून खूब कितें तरी करता. हांगा असेंब्लीन उतर आयिल्लें आसा की स्टेट स्पेंड 3.2 crore in legal fees on mother in 5 years. आतां हो इतको खर्च करता की सामान्य मनशाक हांगा खर्च करूनय ताजो कांयच फायदो जायना. म्हणजे द सायट वेर द रिवर इज डायवर्टेड. ताच्या नंतर हाऊस कमिटी आसा, ती हाऊस कमिटी कित्याक विजीट करना? आमी त्या दिसा तर सांगलें की लेट हाऊस कमिटी विजीट. हाज्या बरोबर पयलींचे जस्टीस फर्दिन रिबेलोन सांगलें बरोबर टेक्निशियनूय घेवन वचा, आर्किटेक्ट घेवन वचा, हायड्रोलॉजिस्ट घेवन वचा, सगळ्यांनी वचून विजीट द प्लेस अँड let them know get the first hand information. हेही सरकार करना. राजेंद्र वता, म्हज्या सारकेल्ल्यान वता, it becomes private visits. हाव ऑथेंटिसिटी आसतली ना? म्हणजेच ते म्हादयचें उदक व्हरतात आनी हिडकलचें म्हणजे कर्नाटकांतलेंय उदक व्हरता. खंय तर बेळगांव, हुबळी, धारवाड हाज्या पसून. आनी ते सांगतात हाज्या पसून तुमी बेनी हल्ला न्हंयचें उदक वापरात. कर्नाटका कडेन उदक ना अशें ना, भरपूर आसा. बेनी हल्लाचें उदक कित्याक ते वापरना? तर तांणी ठरयलें आसतलें अशें की मेळटा तें घेवया, मागीर आसा तें सांबाळून दवरलां तें वापरुया. जमीन हडप प्रकरणातलो मुखेल आरोपी सुलेमान सिद्दीकीच्या नव्या दाव्यांचेर डीजीपी आलोक कुमाराचें तोंडारबोण. उत्तर गोंय अधीक्षक प्रेस नोट काडटलो म्हणून जाप. अधीक्षक अक्षत कौशल्याचो सुलेमानाक एस्कॉर्ट करपी पुलिसांचे चौकशेचो आदेश. जमनी हातासपाच्या प्रकरणातलो मुखेल आरोपी सुलेमान उर्फ सिद्दीकी खानाच्या नव्या दाव्याचेर डीजीपीचे तोंडार बोट. बुधवारा कोर्टात हाडिल्ले कडेन मिडियाक पळोवन सुलेमानान आपलो पयलो व्हिडिओ खरो आसलो, दुसरो व्हिडिओ गन पॉयंटाचेर शूट करून घेतिल्लो म्हूण दावो केल्लो. दुसरे दिसा जाचें नांव सुलेमान घेता तो म्हापशेचो आमदार आनी गोंय विधानसभेचो उपसभापती जोशुआ डिसोजा पणजे मुख्यालयात पाविल्लो. आपूण वैयक्तीक कामा खातीर डीजीपीक मेळपाक आयिल्लो म्हूण जोशुआन दावो केल्लो. शुक्रारा डीजीपी म्हणटा जोशुआची खंय ती सदिच्छा भेट आशिल्ली. फाटल्या 3 दिसांत तिगाचे 3 वेगवेगळे दावे. पयलींचो व्हिडिओतून आरोप केल्यात एमएलए बीन ते खरे? जोशुआ असलो तेन्ना? जोशुआ असलो? काल सुलेमानान परत एकदा तुझे नाव घेतलं. सुलेमान सिद्दीकीन सर तुमचे परत एकदा नाव घेतला. मला तुम्ही ते का विचारात ना? आय हॅव नथिंग टू से विथ रिगार्ड्स टू दिस. आई एम नॉट इन्वॉल्वड विथ दिस पर्सन. जोशुआ भी आपसे मिलने के लिए आए थे. वो एक पैसे कर्टसी कॉल थे. दूसरा ये है कि एसपी नॉर्थ सुलेमान सिद्दीकी के मैटर में अभी प्रेस नोट जारी कर. नहीं सर, अभी गोवा बोर्ड का डेलीगेशन आया था आपके पास, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने तो एक हमें क्या कहते हैं दिया है बेसिकली, जिसको कहते हैं आपका रिक्वेस्ट लेटर है. तो वो तो इसी सिलसिले में आए थे, पर उन्होंने डेलीगेशन के तौर पे मिलके एक उन्होंने बेसिकली एक रिक्वेस्ट लेटर दिया है. तो वो ठीक है, वो डेलीगेशन का सर एक ही बात हो गई कि बात सुन लो. मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एसपी नॉर्थ इसके बारे में एक प्रेस नोट बहुत जल्दी आप लोगों को देंगे. सारी डिटेल आपको सिद्दीकी ने बोला था गन पॉइंट पे आपने किया था, वो सही बात है सर. और इवन उसने आरोप किया है कि इलेक्ट्रिक शॉक उसको दिया गया है करके. उसके बाद आप कहना चाहेंगे? एसपी नॉर्थ अभी आपको देंगे.
मजगती डीजीपीन सांगिल्ले प्रमाण उत्तर गोंयचो SP अक्षत कौशलान प्रेस नोट काढली. सुलेमानाचे दावे तथ्यहीन आसात अशें पोलीस म्हणटात. तशेंच कोर्टात व्हरतना सुलेमानान मिडियाक जाप दिल्ली त्या वेळार वांगडा आशिल्ल्या पुलिसांचे चौकशेचो आदेश अधीक्षक कौशलान दिला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. ब्रिटीश नागरिक चली डॅनियली मॅकलॉग्लिनाच्या खून प्रकरणात आरोपी विकट भगताक मडगांव सत्र न्यायालयान दोशी थारायला. भगताची ख्यास्त कोर्ट सोमारा जाहीर करतले. भगताक दोशी थारायले उपरांत डॅनियलाची फामील भावूक जाली. दोन 2017 वर्सा काणकोणा राजबाग आगोंदा हांगासर ब्रिटीश नागरीक चली डॅनियली मॅकलॉग्लिनाचो खून जाल्लो. ह्या खुनाचे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय पावण्यार गाजिल्ले. ह्या प्रकरणात काणकोण भगतवाड्या वयल्या विकट भगताक अटक जाल्ली. विकट आनी डॅनियली हांच्या दोगां मदीं इश्टागत आशिल्ली. तपासात विकट भगतानूच डॅनियलाचेर पयलीं लैंगीक अत्याचार करून उपरांत ताचो खून केल्ल्याचें निष्पन्न जाल्ले. खून केल्या उपरांत डॅनियलाचो मोबायल गायब जाल्लो. डॅनियलाच्या आंगार ते वेळार 7 घावे आशिल्ले. अशे तरेन डॅनियलाचो भयानक पद्दतीन विकट भगतान खून केल्लो. काणकोण पुलीस स्टेशनाचो तात्कालीन पुलीस निरीक्षक राजेंद्र प्रभुदेसाय हांणी हे अधिकारी म्हूण काम पळयल्ले. शुक्रारा मडगांव सत्र न्यायालयान आरोपी विकट भगताक दोशी थारायलो. भगताची ख्यास्त कोर्ट सोमारा जाहीर करतले. That is murder. He was convicted. On the section of 376, which is rape, he was also convicted. And the matter has been argued on the circumstances for sentencing, whether to the aggravating circumstances and the circumstances to reduce his sentence. And the Honorable Court will decide on the sentence on Monday morning. So what was the section in which he has been, one section 394, has he been acquitted in that or? He has been convicted for 376 and 302. Also 201? Sorry? Also 201 destruction of evidence. She has confirmed a conviction on 302 and 376. Right? A detailed judgment would be out on Monday morning, so then we will know about the other elements. But as far as 302 is concerned, that was the most serious charge. Under 302, 376 and 201. And sir, And now on the point of sentence, it has been argued that the matter is kept on Monday. Yeah, on sir, 17. what was the plea to the court after the conviction? Sorry, we have not read the order. I cannot tell you anything. Sorry? What was the plea to the court after the conviction? Plea is a normal on the point of sentence. Today, the famous case of Vikat Bhagat, wherein a foreigner lady was murdered at Devbagh, Kankon, the court has held him guilty for the offences punishable under section 376, 302 and 201 of IPC. Prosecution had led altogether 46 witnesses, and it has culminated into the conviction for the case. Now, on point of sentence, the arguments on point of sentence were heard today itself, and matter is kept on Monday morning for final judgment. Today we got conviction in Vikat Bhagat matter, which was of Kankona police station. So this trial was very prolonged, and in between there was a COVID. At that time there was a break in the proceedings, and now today finally judgment has come, and he has been convicted. कोर्टान भगताक दोशी थारायले उपरांत पत्रकारांकडेन उलयतना जाहीर डॅनियलाची फॅमिली भावूक जाली. We, as Danielle's family and friends, are so thankful to both embassies, public prosecutors, lawyers and investigating officers involved in our fight for justice. They have treated her like their daughter and have tirelessly fought for her. We are so thankful that their hard work has paid off and that Bhagat has been found guilty of taking Danielle from us. We have lost nearly 8 years of our lives fighting for Danielle, and we are so thankful that we can now start grieving her immeasurable loss. She made the most of her 28 years and lived every day to the fullest. She was so kind and always so happy. She didn't deserve what he put her through. We are so grateful to have been able to be here for the verdict and to see Goa that Danielle loved so much. आयरिश बॅकपॅकर डॅनियला मॅकलॉग्लिन हाच्या रेप आनी मर्डर केसीक जी 2017 काणकोण हांगा जाल्ली तातूंत भितर आयज मडगांव सेशन आनी डिस्ट्रिक्ट कोर्टान विकट भगत हाका कन्विक्ट केल्लो आसा. ताका सेक्शन 302 मर्डर, 376 रेप
201 डिस्ट्रॉईंग एविडन्स ह्या सेक्शना अंडर कन्विक्ट केल्लो आसा आनी हाजी जी पॉयंट ऑफ सेंटेन्स आसा ही सोमाराक एनावन्स जातली. हातूंत भितर टोटल 46 पंच विटनसीस आशिल्ले आनी ही केस जी आसा ही आयओ फिलोमेन कोस्ता हाणें हाजे अंडर ही इन्वेस्टिगेशन जालें. ताजे नंतर ती राजेंद्र प्रभुदेसाय हांणी चार्जशीट फायल केली आनी आज ते हातूंत भितर विकट भगत हाका कन्विक्ट जाल्ले आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकणीकर. वीज खात्याच्या खांब्याक केबल बांदिल्ल्यान जिओक 3.45 कोटी जाल्यार ब्लिट्स ग्लोबलाक 1.80 कोटी रुपया वीज खात्यान दंड घाला. वीज खात्यान हे विशींचो आदेश जारी केला. तशेंच केबल ऑपरेटर आनी इंटरनेट सर्व्हिस प्रोवायडरांक कारणां दाखय नोटीसी धाडल्यात. तातूंत 15 दिसां भितर लायटीच्या खांब्यावेले केबल काडून उडोवपाचे निर्देश दिल्यात. आम्ही एक पब्लीक नोटीस घातलेली 4 तारखेक 3 तारखेक. तातूंत आमी म्हणलेलें 10 दिसांचो टायम दिल्लो आनी देन द हायकोर्ट ऑल्सो हॅड पास्ड एन ऑर्डर सेईंग दॅट आमकां एप्लिकेशनां करपाची रायट टू वेन आनी वी वील डिसायड ओवर दॅट एप्लिकेशन. आतां आमकां एप्लिकेशनां सगळ्यांनी केल्या पण वी हॅव ऑब्जर्व दॅट दे आर नॉट पेड फीज ऑफ 5 years नियरली अँड मोर दॅन दॅट. So we have put those 5 years fees and plus compensation. And आम्ही order मारल्या dismissing their applications. All their licenses have been their permissions for NOC and permissions for this has been to lay cables overhead has been dismissed because there is no ताणी कांयच ते as per sections ताणी 15.3.9.6.4.2 यांच्या प्रमाणे ताणी कांय करूंक ना आनी ताणें रेगुलरायज करपाक तातूंत हें ना आमकां कांय प्रोविजन ना. सो वी हॅव रिजेक्टेड द एप्लिकेशन. आनी जियोक आनी अशें कोणाक जियोक आमी आतां जियो हॅज बीन ऑर्डरान जियोक 3.45 lakhs रुपीज हें दिलां रेंटल आनी हें कंपन्सेशन फॉर 5 years. आनी GT म्हणून कोण तरी एक आसा आतां हांगाचो वास्कोचो ताका आमी 1 crore 80 lakhs दिला. सो बिट्स ग्लोबल टॅक्नॉलॉजीज म्हणून दामोदर टेंपल वास्को अशें आमी सगळ्यांक आतां ऑर्डरी काडल्या फायन दिल्या आनी पेनल्टी आमी 15 दिसाची सपोज सेपरेट काडले पेनल्टी ते काडना जाल्यार आमी आतां ते काडना जाल्यार आमी काडून घेतले. सांखळीत बेकायदेशीर बांदकामाक वाव दिवचे ना आनी बेकायदेशीर रितीन गटारांत हळशिकावण्या उदक सोडप्यांचेर खर कारवाय करतले अशें थाराव शुक्रारा जाल्ले सांखळे नगरपालिकेच्या सर्वसामान्य बसकेक पास जाले. तशेंच सांखळे खातीर बायोमिथेशन प्लांट प्रकल्प फायद्याचो आसतलो अशें सांखळे नगरपालिकेची नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभून सांगलें. म्हणजे हेच्यान फुडें पयलीं सुद्दां आमी एनी इल्लिगल स्ट्रक्चराक कसल्योच NOC दिवना आनी हेच्यान फुडें सुद्दां कसल्योच NOC फॉर इलेक्ट्रिसिटी ऑर वॉटर कनेक्शन जर इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन आसा जाल्यार आमी कसलेच दिवचे ना. सो कोणें कसलो वेव्हार करतना आपूण स्वता चॅक करून ते करचे. हेच्या फुडें ते दिवले वयचे आनी हेच्या पयलीं दिल्ले आसलेले. दुसरी गजाल म्हणजे आमी मेन म्हणजे आयज बायोमिथिनेशन प्लांटाचे स्टेजीस सगळो खंय पर्यंत पावला तोपर्यंत आम्ही त्याचे डिस्कशन झाले त्याचे भासाभास झाली. बायोमिथिनेशन प्लांट विल बी अ बिग एसेट फॉर द सांखळी म्युनिसिपालिटी अंडर द ऑनरेबल गायडन्स ऑफ ऑनरेबल CM सर. सो व्हडलो प्रोजेक्ट आसतलो म्हणजे खुबश्यो गजाली ज्यो आमचो ओलो कचरो सुको कचरोचो जो प्रॉब्लेम आसा पळय तेचे ट्रिटमेंट सच अ ट्रिटमेंट की तेजे इट वील बी कन्वर्टेड इनटू द फॉडर आनी इट वील बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो. सो एक बरो आमचो मोठो तो अचिवमेंट आसलो तो आमच्या पायपलायनान आसा तेजे डिस्कशन जालें. तेज्या फुडें आमी आतां हेज्या फुडें आमचो जो सोपो आसा जो कर आमी वसुली करता तो आमी आउटसोर्स करतली तो एक आमचें डिसिजन जालें. आनी तेच्याच बरोबर आमी MSW म्हणजे जे आमचे डेली वेजीस वर्कर आसा ते आमचे वॉर्ड वायज म्हणजे फर्स्ट टू 1 to 6 वॉर्ड जे आसा ते प्रात्यक्षीक बेसिसा खातीर पयलीं आमी आउटसोर्सिंग करपाचो एक बरो डिसिजन घेतलेलो आसा विदाउट अफेक्टींग आवर ऑलरेडी एम्प्लॉयड एम्प्लॉई. तो एक आमचो डिसिजन जाल्लो आसा. आणि स्वच्छतेच्या बाबतीत आणि काय रेव्हेन्यू जनरेशन ऑफ द सांखळी म्युनिसिपल कावन्सील हाजेर बरी एक भासाभास जाली आणि सगळ्या कावन्सिलरांनी बरोच ताका सपोर्ट केल्लो आसा बिकॉज आमचो फुडले नेक्स्ट फायनान्शियल अप्रुवल आसतलें. आणि मेन म्हणजे आमचे STP बिकॉज तुम्ही पळयता आसतले की सद्या टॉयलेट्स सेप्टीक टँक्स बिकॉज थोडी आमची देसाई नगर जावं किंवा खुबशा वाठारांनी खडकाळ जमीन असल्या कारणान STP हॅज बिकम अ मेजर प्रॉब्लेम. उदक जिरना आणि ताका पब्लिकूय काय करू शकना. सो ऑनरेबल CMच्या गायडन्सा प्रमाणे आमी STP एक्सटेन्शन होता ऑलरेडी फेज 1 इनकम्प्लीट आसलेलो. सो पुराय सांखळी म्युनिसिपालिटी अंडर STP येता म्हणून त्याच बेसिसाचेर आमी एक रेझोल्युशन घेतला की हेच्या फुडें जे मल्टी स्टोरेज कमर्शियल बिल्डिंग्स येता तेंचे आयदर दे हॅव टू हॅव देअर ओन STP प्लांट
or they have to have a connection for the STP plant. कारण मागीर हाज्या फुडें जे उदका गटरां जी रस्त्यार व्हांवतात तेजे मोठे मोठे प्रॉब्लेम आसा ते येवचे ना. सो हेन्सफोर्थ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंगां खातीर स्वताचो STP प्लांट आसचो किंवा STP प्लांटाक कनेक्शन आसचें, त्या शिवाय तांकां आमी ऑक्युपन्सी किंवा लायसन्स दिवची ना. हो एक मेजर आमच्या सांखळे म्युनिसिपालिटीन एक डिसिजन घेतला. पणजी मांडवी वेलो जुनो पूल रिपेरा खातीर फुडले 15 दीस बंद. पूल बंद केल्ल्यान येरादारीची कोयणी, पर्वरे वाटेन गाडयांची व्हड लायन. एके वटेन पर्वरे फ्लायओव्हराचें काम चालू आसतना पणजे स्मार्ट सिटीच्या नांवा खाला रस्ते घाल्यात फोडून पणजेकारां खातीर दुश्काळांत तेरावो म्हणपाची परिस्थिती. मांडवी वेलो जुनो पूल शेनवार सावन 15 दिसांचे रिपेऱ्या खातीर येरादारीक बंद. पूल बंद केल्ल्यान येरादारीची कोयणी, पर्वरे वटेन लांबचे लांब गाडयांची लायन. सध्या PWDन 15 डेज ओल्ड मांडवी ब्रिज क्लोजर घेतलेलो आसा फॉर रिपेरिंग. सो ह्या दरम्यान जे पर्वरीच्यान लोक येता पणजे सायडीन तेंच्यांनी न्यू मांडवी ब्रिज एज वेल एज अटल सेतू यूज करपाक जाता. तशेंच पणजे टू पर्वरी सायडीन वयता तेंच्यांनी न्यू मांडवी ब्रिज आणि अटल सेतू हेज्या वयल्यान सध्या ट्राफिक सर्क्युलेशन चालू आसतलें. प्रत्येक जाग्यार जंक्शनाचेर ट्राफिक रेग्युलेट करपाक आमचे ट्राफिक पुलीस आसतले. आणि एक अपील आहा लोकांक की ह्या दिसांनी एक ओल्ड मांडवी ब्रिज क्लोज असल्या कारणान ट्राफिक कंजेशन जावंक शकता. सो ते अवॉयड करपा खातीर मेन म्हणजे मोटरिस्टान जे ओवरटेकिंग करता किंवा जे 2 लेनी आसा पळय तितूंतल्यान आनी तिसरी लेन करता आनी ऑब्स्ट्रक्टीव मुवमेंटाक ऑब्स्ट्रक्शन जाता ते अवॉयड करच्या खातीर प्रॉपर लेन फॉलो करची. कोणीच ओवरटेक करून आपूण फुडें वचपाचो प्रयत्न करपाचे ना. तशेंच टू व्हिलरांकूय अपील आहा की तेंच्यांनी बीन वाट मेळटा त्या सायडीन गाडयो काडपाचो प्रयत्न करपाचे न्ही, जेणे करून सगळें ट्राफीक स्मूथ जातले आणि ट्राफिक सर्क्युलेशन आणि मुवमेंटूय मातसो फास्ट जातलो. आमी अवेरनेस करता तरी आसतना लोकांनी आपल्या सायडीन कॉपरेट करपाचें. म्हाका दिसता सगळ्यांनी जर कॉपरेट केलें जाल्यार हे सगळे जे 15 दिसाचो जो टायम लिमीट आसा तेतून सगळे सुरळीत जातले. आनी एक म्हजी अपील आहा की ह्या दिसांनी 12th स्टँडर्डाचे एग्जामी चालू आसा. सो जे कोण पणजे सायडीन येता किंवा पर्वरी सायडीन वयता तेंच्यांनी स्टुडंट्सांनी पेरंट्सांनी मातशी हे नोट घेवपाचें आनी तेंच्यांनी मातसो आपलो टायम मातसो बेगीन स्टार्ट करचें जेणे करून एग्जामीच्या सेंटरांचेर मातशें बेगीन पावतले. एके वटेन पर्वरे फ्लायओव्हराचें काम चल्लां. पणजेत स्मार्ट सिटी खाला सगळे रस्ते फोडून घाल्यात आणि आता मांडवी वेलो जुनो पूलूय 15 दिसां खातीर बंद. सगळे वटेन येरादारीची गचमुड्डी. हे पुलाचे आतांच रिपेर गरजेचे आशिल्ले काय म्हणून प्रश्न. पणजेत यो वच करतल्यांक दुश्काळांत तेरावो अशी परिस्थिती. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर गौरेश गांवकर. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा येता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम आपके प्रमोशन का एलिवेटर. पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून